상소로 누가 못으로 누게다 대화 두 상소시고 지비투 가비 동비다 대화 두 암소로 누가 못으로 누게다 대화 두 상소시고 지비투 가비 동비다 바바보다가 Sasa Papa Putagapya Wandara Moiman Sasa Papa Putagapya Wandara Moiman Sasa Papa Putagapya Wandara Moiman Sasa बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. पावमळीनो सगळ्यांक तुमकां ह्या सकाळच्या आदेसाक हे मिसा विटेन वांटो घेवंक येवकार. हे मिसांत आमी कार्म मंदिराचे बसत मागतना आपलो वाडदीस समारंभचा प्रभा झेवियर आणि आपल्या लग्नाचो वर्षीक दीस पाळटा जुलियो आणि आंतोनेता मोंतेर तांचे बसत आमी मागुया एक आमची भयण सेलिना दोराद बायड आशिल्ली किरीत भशेन तिचे बसत आनी तिचे कुटुंबा बसत आमी मागुया. आनी आमी आयज दोबाज्यान कुशालकायेन जेजूच्या स्नानाची परब करता. जेजून जॉर्दान नदींत जुआंव बातिस्ताच्या हातांतल्यान स्नान घेतलें आनी आपलें उक्तें जिवीत सुरू केलें. जेजूच्या स्नानाची परब करतना पवित्र सभा आमकांय आमच्या स्नानांचो उगडास करता. ह्या दिसाक आमी जेजूक नेसल्याव, जे दिसाक आमी जेजूचो उजवाड फांकरूंक आमकां पाठयल्यान आमचें जिवीत उजवाडीक जावंक हे मिसांत कोतकोत्यान मागतना जायतीं आमची भाव भयणां पिडेंत आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, तांचोय उगडास करुया, तांचे बसत मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडाक विचार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध सदांच एकवार मरीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं वाचून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याका कूदको पिसाका कूदको पिसाका कूदको सोम्याका कूदको सोम्याका कूदको. महिमान देवाक उत्सर्गीं आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन बसता. तुज्या थरवय बोवा बसत आमी तुका वाखता. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकले सुम्या देवा देवाची शिर्डी तूं संवसाराचें पाप काटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस बोवीत एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
आमची एक एकल्याची ते सवा बापाक उबार घ्या. सोर पदवीधरा सासणाचे देवा, जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो अपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार परगुटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत थीर रावंक करपा दी. आमच्या सुमयाचे पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरता तो. हांवें विचून काडलेलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक कोरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो. बोव मारून तो आड्डना. आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना. मेनमेनपी वात पालयना. कोरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. कोरी न्हीद प्रितुमेचेर स्टाबसोर तो हालचो ना. चेपोन दामोन उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप सुवें पळयत आसात. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला. तुका हांवेंच आकारला. कुड्याचे दोळे उगडूंक, कोयदी गुलाम जालोल्यांक बोणकोणींतली सुटका दिवंक, काळके कोणींत बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरजेचो खोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडूकार. देवाचो उतराचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यांनू सर्वेस्पराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवांक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराक पोरणी पाठ करात. सभाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान घासता. दर्या लारा ओसाड्याचेर सर्वेस्पोर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो गुणगुणीत, कितल्या दोबाच्यान घासता सर्वेस्पराचो ताळो. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवून देवाचो गुणगुण सुटलो. ताच्या मंदिरांत सगल्यांचो हो एकूच साद घासता. मोहिमा. दर्या सागरा वयर सर्वेस्परान सिंहासन मांडलां. सासणांक राजा कसो सर्वेस्पोर सिंहासनार बसला. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. उद्गार. सर्वेस्porazul, 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 सर्वेस्porazul. आयज तुमची काळजां धारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्porazul, 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 सर्वेस्porazul. तुमचे सवे आसूं.
माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका स्वामिया. तेन्ना जुवावान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजू जेरुसलेमांतावन गालिलियांतावन जॉर्दानाशी आयलो. पूण जुवांव ताका आडावंक सोदतालो म्हणून म्हाका तुज्या हातांतल्यान स्नान घेवची गरज आसा आनी तूं म्हजेशी येताय. जेजून ताका जबाब दिलो, तें आतां आसूं दी. अशें करून देवाची सगळी खुशी आमी फावो ती परी पाळटल्या. तेन्ना जुवांव कबूल जालो. जेजू न्हांवून उदकांतलो भायर सरून येता तेन्ना ओचीत स्वर्ग उगडलो आनी पारवो कसो देवाचो आत्मो दिवन आपणाचेर येता तो ताणें देखलो. आनी त्याच वेळार स्वर्गांतल्यान एक जाप अशी आयकूंक आयली, हो म्हजो अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्त. भाव-भयणीनो, काल जेजूच्या आपरगडणीची परब जाल्ल्यान आज सोमारा दीस जेजूच्या स्नानाची परब आमी करता. हरशीं आयताराची येता ती, पूण ज्या वर्साक क्रिसमस आनी न्यू इयर आयताराची येता त्या दिसाक ही दोन फेस्तांचो आदल बदल जाता. फीस्ट ऑफ द होली फॅमिली आनी फीस्ट ऑफ द बॅप्टिजम ऑफ आवर लॉर्ड. जेजूच्या स्नानाची परब आज आमी सोमाराक करता. भाव भयणीनो, जेजूच्या स्नानाची परब पवित्र सभा कित्याक करता? ताका स्नान घेवची गरज नासली. जिवामाती पातकांच्या भक्षणे खातीर जुदेवांक फारिसेवांक जॉर्दाना नदी लागशिल्ली स्नान दितालो. पूण जेजूक स्नान दिवन कितें घडटा? पयले सुवातेर आमकां दिश्टी पडटा पवित्रित्वीची खबर मेळटा आमकां. चारूय शुभ वर्तमानां ही जेजूची स्नानाची खबर सांगतात. कितें सांगतात? स्वर्ग उक्तो जालो, पारव्या रुपान पवित्र आत्मो जेजूचेर देंवलो आनी बाप उलयलो, हो म्हजो अपुरबायेचो पूत, ताचेर म्हजें दादूसपण आसा. तिनूय त्रिएक देव तांचे मेन्शन आमकां ह्या स्नानाच्या वेळार मेळटा. दुसरे सुवातेर बावतिजम दिवन हो स्नान घेवन देव बाप थिरायता आपलो पूत एका केळीत मिसावां खातीर कार्य खातीर आयला. जेजू स्नान घेवन पयले सुवातेर आपुणूय मनशा गतीन आयला. म्हाकाय एके भाशेन भक्षणें जाय, हांव मनशा गतींतल्यान आसा. देखून जिवामातीस ताका बावतिजम दिवंक सोदिना, तुवें म्हाका दिवंक जाय म्हण. कित्याक जिवामातीस जाणासलो ही देवाची शेळी, हो देवाचो मेंढरो, ताचे सगळें पातकाचें कोत ना. पूण जेजू आपुणूच कालती जाता. मनशा गतीन आयिल्लो, मनशा कुळाचो सुरवंडार, आपुणूय एक पातकी कसो जिवामातीसा कडल्यान स्नान घेता. दुसरे सुवातेर आपलें उक्तें जिवीत सुरू करूंक हें पयलें पावल जेजूचें स्नान घेता. मागीर आमी जाणा 40 दीस उपासाक वयता. बापाची कुशीक तयार जावंक आनी आपलें उक्तें जिवीत सुरू करूंक.
भाव भयणीनो, आमी क्रिस्ती भावार्थी आमी धाकटुली आसतना स्नान घेतलो आनी जायत्यांक खबर पुरना, बो करून भुरग्यांक खबर पुरना आसना, कित्याक जायते फावटी माय पाय ह्या स्नानाची खबर पुरान सांगिनात भुरग्यांक. बाबा बाय, स्नानांतल्यान तूं देवाचें भुरगें जाला, स्नानांतल्यान तुका जेजूक न्हेसला, तूं पवित्र सभेचे वांगडी जाला, स्नानांतल्यान देवाची कृपा तुका फावो जाल्या. सगळ्यान श्रेश्ठ संस्कार पवित्र स्नान. पूण भाव भयणीनो, ती आमकां धाकटुलीं भुरगीं आसतना मेळिल्ल्यान ताची रूच, ताचो स्वाद, ताचो अर्थ, ताची गिरेस्तकाय नियाळूंक जायते फावटी आमकां वेळ. आनी काय बरी ती रीत, काय बरी पवित्र स्नानाची रीत आमकां एक एकल्याक. तें पवित्र केल्लें उदक, त्या उदकाचो थेंबे आमचेर पडटात. तो नवो कपडो आमी जेजूक न्हेसल्या, पास्काचे वातीक पेटोवन आमकां आमच्या हातांत ती वात जेजूचो उजवाड जावं. तें तेल जाचे उद्देशी आमकां मागतात, आमच्या ओडद्याचेर तेल लायतात, आमच्या ताळयेचेर तेल लायतात आनी आमकां खेरीत वावरा खातीर पाठयतात. आमची गॉड पेरंट्स तांचें आजीरपण थंय एक स्फूर्ती आमकां, तांची देख घेवन आमी भावार्थांत अदीक थीर जावंक, भावार्थाची गोवाय जावं. ही सगळी रीत भाव भयणीनो बाप्तिस्माची इज सो फूल ऑफ मिनींग, इज सो रीच इन मिनींग. पूण जायते फावटी आमी धाकटुलीं आसतना आनी जायते फावटी आवय बापूय चड बिजी आसून अर्थ मेळना. आनी जायते फावटी आज आमची आवय बापूय बाप्तिस्म म्हळ्यार पार्टी म्हूण समजतात. बाप्तिस्म म्हळ्यार सेलेब्रेशन करुया धाकट्या भुरग्याक घेवन. ते भुरगे बाबडे रडटा, न्हिदता. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द चायल्ड एंड द न्यू लायफ. वी आर इंटरेस्टेड इन द पार्टी, इन द म्युजीक, इन कॉलिंग आवर relatives and friends. बरें खावया, जेवया. कसली मॅसेज. भाव भयणीनो, एक श्रेश्ठ व्हडतो संस्कार आज घरा वयता आसतना आमचेंच व्हडपण नियाळुया. What a great sacrament by which I am incorporated into the life of Christ. I am rooted in Christ. देखून त्या दिसाकतान भुरगें देवाचें मंदीर, त्या दिसाकतान भुरगें उलयना पूण म्हणटा हांव जियेता, हांव न्हय पूण जेजू म्हजे सवय जियेता. हांव जेजूचो गोवाय, हांव जेजूक न्हेसल्या वा न्हेसलां, हांव दुसरो क्रिस्त. भाव भयणीनो, सगळें बाप्तिस्मांतल्यान घडटा. पूण आमच्या अशक्तायेंत सुपुल्ले बाळकाक बाप्तिस्म दिता आसतना ती एक रीत, ती एक चाल, ती कितें करूंक जाय अशें आमच्या आवय बापायक दिसता. ना भाव भयणीनो. स्नान पवित्र सभेक दार. And it is not just the parents and the godparents and a few family friends that are present. The entire universal church is present. Even if it's a small chapel, the entire church welcomes its new member with joy, with happiness, and with a prayer for the child. You are my beloved son. You are my beloved daughter. I am well pleased in you. भाव भयणीनो, हें व्हडपण आमच्या पवित्र स्थानाचें तें ओळखूंक आनी ताची रूच आमी सदांच आमच्या मना काळजांत बाळगूंक ह्या मिसांत तेच जेजूची कृपा मागुया.
बेटवणींचे गीत करूया. गायन गाऊया मातीचे बंगार करून C24 पान 30 आणि 8 C24 पेज 38. 마티체 방ар 고루 쇼타도의 가수드라 마티고 남치지미 바가 corbo vidropia doyar baba bokei bona आमचे बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी वयवेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्गींचे कोनवाळे बाप्पा, तुज्या अपुर्बायच्या पुताक गोंय आनी पोरगोट केल्ल्या त्या दिसाक आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळे संवसाराची पातकां धुवन काडून ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रगताच्या स्नानान ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो खुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमकां पातकां आमची धुवन वचून दी. आमचे सुरवंडरा आनी जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्पद्वेदार आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जोर्दान नदीन विचित्र खुणांनी पवित्र सणाचें तुजें नवें देणें तुवें आमकां पुरगूट केलें. मनीस जाल्लो तुजो सोबद आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानून स्वर्गांतान तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजूक तुजो सेवक म्हूण तुवें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणीची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिषेक्त केलोय. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतां सांगाती संतोशान आनी आमी पृथ्वी गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवाक सर्वेस्पराचे नांवेन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बाप्पा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ती देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेचपरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात, म्हज्या रगताची काळज. नवे आनी सस्नीक करोराचें रगत. पातकेंचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर करुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता. पवित्रात्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव मणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुज्या पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोंडूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल, भाग्योन जुजेबाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान तेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातल्यांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोनूतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशेपर म्हणून तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता ससनांच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदां काळ तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया. स्नान जाता जिवांच्या हातांतल्यान स्नान घेतलेलो जेजू आमकां एक एकल्याक पवित्र स्नानांतल्यान बापाची भुरगीं करता, आपले गोवाय करता, पवित्र आत्म्याची बिराडां करता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताचे जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी.
कोमयोनच्या वेळार गायन गावुया. जेजू म्हज्या देवा. D17 पान 506 D17 पेज 56. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका. यो म्हज्या जेजू सगळेंच म्हजें कारी सायबा गितां तुका. यो म्हज्या जेजू सगळेंच म्हजें कारी सायबा गितां तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका. प्रार्थूया. कोणवाळ्या बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणात आमी वांटो घेतल्या उपरांत काल ते फुडें तुजे लागीं मागता. आमी तुजीं खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फाव कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूची नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, आयच्यान नातालांचो काळ सोंपता. फाल्यांच्यान आमी वर्सापोटी काळ ऑर्डिनरी टायम ऑफ द इयर सुरू करता. ऑफिशियली आज नातालां आनी क्रिसमसाचो काळ सोंपता. आज आमची नोखेत्रां गोटे सगळें आमी डिसमेंटल करूंक जाय. नातालांचो काळ सोंपलो देखून. आज 4:30 वरांचेर आमचे इगोर्जींत मागण्यांची जमात आनी आज 4:30 वरांचेर ओल्ड गोवा से कॅथेड्रल हांगा पापसाहेब सोंपून गेल्लो बेनेडिक्ट 16वो हाचे खातीर रॅक्वेम मास रॅक्वेम मीस आसा. मिसाचो येजमान आमचो बिशप साहेब आसतलो. आमकां सगल्यांक ह्या मिसाक आमंत्रण आसा. 4:30 वरांचेर से कॅथेड्रल ओल्ड गोवा. फाल्यां आमची पणजेची वारादा सांकवाळे वयता. आमकां पणजेच्या वारादाच्या लोकांक पाद्रींक मीस सांजे 4 वरांचेर सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बावतिजमांची कृपा आमचे सवे आसा. जेजूचे खरेले गोवाय जावंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. भागिवंत जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे म्हज्या फाटल्यान म्हणचे. मोगाळ बापा, तुझ्या आपल्या दयाळपणाच्या ओचापांनी
तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओंपले. ताच्या पावलार पावल धरून तुझ्या सेवकाक बागिवंत जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्वर्तीन आनी आंकवार मारीच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक बागिवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. वसल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारूंक पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी सतसतां आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावंक म्हूण मागता. तुका जाय ते माग. हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. शेवटाचें गायन गावया. जुजे वाजा आमच्या भावा. यू पोस्तीस पान 249. यू 35 पेज 249. बागिवंत जाला आमच्या भावा. विरोधान तुझी मोजत बाबूय. साक्षी दिवन जेजू गावात बसून उबेन बोल आमकां जागोय. पिळा बोगचोला तुमकोत घेतली तुका पूस बोळाय बोजोड चोडोय. पिल्लाऱ्यांक बिळद्यांक इश्टांक होयऱ्यांक आबोळांक शांती भोगूंक समोर. जुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे पासून हांगा मोयमा. बापाचे जग पवित्रत्यान हांगा मोयमा. ससान ससान जुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे पासून हांगा मोयमा. बापाचे जग पवित्रत्यान